हशेमिसान सोंपलेल्या मिंगेल आल्मेदाक जेजूच्या जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे ओतम्या पासत मागुया. वाडदीस समोर उमतल्या डॅलन कॉस्ता आनी रोनाल्ड हांचेर देवाचो आशिर्वादूय मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू आयज आपूण बऱ्यांक न्हय उगुण्यांक पातक्यांक आपूंक आयला म्हूण सांगता. आमचो पातकी बेसोड करुया आनी देवाची माफी ह्या वेळार मागुया. हांव पत्की सोदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उत्सारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदविदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवं. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दुयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय
आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजें सोबें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजभर चलयता ससनेच्या ससनंक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. बेजिमीचे कुलेन कीस नांवाचो एक मनीस आसलो. तो आबेलाचो पूत. आबेल जेरोराचो, जेरोर बेकोराताचो, बेकोरात आफियाचो आनी आफिया जेमिनीचो पूत. कीस नीज बेजिमिरो आनी ग्रेस मनीस आसलो. ताका सावलू नांवाचो एक पूत आसलो. रुपान सोबीत आनी लांबायेन उंच. सगळ्या इस्रायेला मदें ताचे वोन सोबीत आनी कोणूच नासलो. आनी हेर सगळीं उंचायेन ताच्या भुजांक मात पावताली. किसाची सावलूच्या बापायची थोडी स्त्री गाडवां सांडलोली. देखून किसान सावलूक म्हणलें, म्हज्या पुता, तुजे बरोबर एका चाकराक घेवन वच आनी स्त्री गाडवांची सूत कर. एफारमाचे दोंगरार उतरून ते सालीच्या गांवांत पावले, पूण तीं तांकां मेळूंक ना. उपरांत सालिमाच्या गांवांत ते गेले, पूण थंयसरूय तीं मेळ्ळीं नात. मागीर बेजिमीच्या गांवांत गेले आनी थंय बी तीं ताका सांपडूंक ना. सामुएलान सावलूक पळयलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, जाची खबर हांवें तुका सांगलोली तो होच. तो म्हजे पोरजेक वयर राजवटी चलयतलो. आनी दारवट्याशी पावतोच सावलून सामुएला बोगलेक येवन म्हणलें, रिशी खंय रावता तूं म्हाका सांगशी. सामुएलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सुपुल्लो दोंगर आसा, थंय वच आनी आज तूं म्हजे बरोबर जेवतलोय आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा वचूंक दितलो आनी तुज्या काळजान आसा तें तुका उक्तें करतलो. सामुएलान तेलाची एक सिसली घेतली आनी ती सावलूचे तकलेर ओतून ताचो उमाव घेतलो आनी म्हणलें, पळय, सर्वेस्परान तुका आपले इस्रायल पोरजेचो राजा कसो मागला. तूं सर्वेस्पराचे पोरजेचेर राजवटी चलयतलो आनी तिका भोंवतणेच्या दुस्मानाच्या हातांतली निवारतलोय. देवाचे उतरे. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुझे बोड राजाक आनंद दिता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तुझे बोड राजाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुझे बोड राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान कितलो म्हूण तूं संतोश बरी जाता. ताच्या काळजाचे ओतरेक तुवें बागयल्याय. ताणें केल्या मागण्यांक तुवें ना म्हणलें नाय. जबाब. सर्वेस्परा तुझे बोड राजाक आनंद दिता. उत्तम वर्धनान घेवन तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्भेट भांगराचो मुकोट ताच्या माथ्यार घाल्लोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिणगेचे पिणगेक तोखता बाळटा तसलें जिवीत. जबाब. सर्वेस्परा तुझे बोड राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान ताका व्हरतो मान मेळ्ळो. दोबाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भुल्लोय. सदांकाळ ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवयताय. तुजे दर्शनाचे संतोशान ताका संतोश बरीत कोत्ताय. जबाब. सर्वेस्परा तुझे बोड राजाक आनंद दिता. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला.
Sui solves pora, sui solves pora, sui solves pora, sui solves pora. Sorbis por dulce soveasu, Dulce soveasu, Marco pormone, Gesù Cristace शुभ वर्तमान. muy maduca sumia. जेजू दुसरी दोरयाचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सुरशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकवण दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसुंदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर हांतलेय जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो 2 वसुलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर जेवता खाता ते पळोवन फारिजे पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी तांच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसुलदारां आनी वायटोव्या संगाती तुमचो गुरुजी कित्याक खाता पिता? हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वयजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Vacani tuca Christa. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारल्यार आमकां 2 वस्तू तावी जातात. ते म्हणल्यार जेजूचो पाटलाव जोरी तर आमी करूंक सोदतात जाल्यार मातेवा भाशेन आमच्यानूय आमचें सगलें सांडून ताचो पाटलाव करूंक आमकां उलो. आनी दुसरें म्हणल्यार दुसरे वदान आमकां फारिजेवाची गोत मेवता, धर्म शास्त्र्यांची गोत मेवता. आनी ते जावन आसले दुसऱ्यांचे बरेपण पडयल्यार तांकां नाटकाय जाताली, तांकां नोसाय जाताली. आनी ह्याच पासत ते बरे आसा ते पळोवंक विसोदतात आनी दुसऱ्या भितर जे कितें चुकी आसात ते तांच्या दोळ्या मुखार हाडटात. तर आयज हे दोनी वस्तूचेर आमची नदर आमी मारुया. पयलें म्हणल्यार लेवीचे व मातेवाचे जिविताचेर लक्ष घालुया. ताच्या जिवितांत जायते बरेपणां आसली. पयलें म्हणल्यार ताका एक बरी सर्वीस आसली, तो जायते दुडू जोडटालो आनी ताका एक कम्फर्टेबल लायफस्टायल म्हणपा जाता आमकां आसलो. दुसरे वदान ताका समाज नाकारतालो, ताचेच भाव भयण ताका नाकारताले. कित्याक तो रोमी पातशायाचो गुलाम व एके भाशेन सेवक आसलो आनी आपल्याच भावां कडेन तो टॅक्स घेतालो. आनी ह्या पासत लोक ताचोच लोक ताचे आड आसलो. समाजान ताका कसलोच जागो नासलो. तर हे दोनी वस्तू ताच्या जिवितांत पडयल्यार ताका कितें तरी उणेपण आपल्या जिवितांत हे सगळे ग्रेसकाय आसुनूय भोगतालो तो. आनी ह्या पासत जेजू ताका आपयता तेन्ना ताका एक आपोवणें आसलें. ते म्हणल्यार ते सगळे सांडून जेजूचो पाटलाव करून. आमी जाणात आमकां आनी एक उदाहरण मेवता. एक गिरेस्त मनीस जेन्ना जेजूक येवन विचारता, हांवें सुर्गींचें राज सोडूंक कितें करूंक जाय, तेन्ना जेजू ताका सांगता, तुजे कडेन जें कितें आसा तें वीक, गरिबांक दी आनी म्हजे फाटल्यान ये. आनी हो मनीस जेजूचो पाटलाव करूंक फाटीं सरता. पूण आयज आमी पळयतात मातेव अशें करिना. मातेव आपलें सगलें सांडून जेजूचो पाटलाव करता. आपली गिरेस्तकाय सिक्युरिटी सगलें तो फाटीं दवरता आनी जेजूचो पाटलाव करून मुखार सोदता. आतां फारिजेवांचेर लक्ष घालुया, धर्मशास्त्र्यांचेर. ते जोरी तर आपले सगळे कायदे पाडटाले जे सुदैवांक आसले ते, तरी आसतना दुसऱ्यांचे बरेपण वो आनी कोण ताचे मून अदीक बरें करूंक येवजिता जाल्यार
तांचे दोळे फुट्टाले, तांकां नोसायेन ते बोल्लोले आसले. आनी कांय फावटी आमचीय गोत अशें जाता, दुसरे जेन्ना बरें कोत्ता, दुसरें सोबे कितेंय बरें घडटा जाल्यार आमकां नोसाय जाता आनी आमी आमचे भितर वा आमच्या जिवितांत जें कितें बरेंपण आसा तें पळोवंक फाटीं उरतात आनी दुसऱ्यांचें आमकां नोसाय जावन आमी तांचेर निशेध मारतात. तर ह्या पासत मोगाच्या इश्टांनो, आयज आमकां ही दोनूय वस्तूंचेर लक्ष घालूंक उलो. पयलें म्हणूंक आमी जेजूचे पाटलाव करूंक तयार आसात जाल्यार सगळें आमचें जें कितें आमकां बरें लागता वो जें कितें वायट आसा आनी तें आमी सोडूंक आमी तयार नात, ते फाटीं दवरून जेजूचो पाटलाव करूंक आयज आमकां उलो. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी जोरी तर दुसरें आमच्या भाव भयणां सोबे कितेंय बरेंपण घडटा जाल्यार नोसायेन भरून न्हय पूण खुशालकायेन तांचे पासत खुशाल जावंक आमकां आयज उलो. तर ही दोनूय वस्तू करूंक आमकां जण एकल्याक आयच्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. बेटोने वेळार गायोन गावया C4 आसा जेजू आसा जेजू, पेज 29. C4 पेज 29. आमची मोज्यान तुमचे मिसा बलिदान सर पोतदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मारून घेवंक. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक फावूं आनी जे आमी भोक्तीन मागता ते आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोतदारांनी सासणेच्या देवा, सर काळयांनी सोडताय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. So
बापा खरोच तूं पवित्र तन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिळी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मारून सजूंक वेचचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून दवरलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचें हें रगत पातकांचें भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Mavartaco good purgatoria. Gesù meno, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নব্যানে তোলো. Gesù meno, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নব্যানে তোলো. बापा आज छा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उडो आनी सडबुंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कडेन देखून आमी तुका आदीन बसता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितीमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बेगून बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेळ्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टावतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळपणें फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकां मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती झुजे बागेन धर्मदूता आनी सरकारी तुका मान उरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपत वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससण्याच्या ससना. आमी पातकी म्हूण ओळखून जेवची काकूत मागुया आनी ताचें प्रार्थना म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो गिरायज तुजे आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां आतां पंग दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदर राजेश क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरता. तर आमकां तुजे उदक काकुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येतान राजभर चलयता सस्तेच्या सिस्नंग. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देव शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावुया D16 जेजू म्हज्या पेज 55. D16 पेज 55. जेजू म्हज्या किरकोळ म्हजो ओथोर मनशाक जाल्या ताची विठोस येतली. तोरी तुजे काळीज मोवाल जोहे म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तोरी तुजे काळीज मोवाल जोहे म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तान भूक लागल्या म्हज्या ओतम्यांक जेजू म्हजें करतूच स्वर्गा वेल्या उमऱ्या. ये जेजू ये तुका आशून रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. ये जेजू ये तुका आशून रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. प्रार्थूया. सोरपददार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दित आसाय. ताचे वरवीं
आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं Chistovasum. आनी चड पवित्र देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचो पाटलाव करून ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटा कायोन गावया U35 सुसेवाचा आमच्या भावा पेज 249 U35 पेज 249